नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. मे म्हयन्यांत गोंयांत रस्त्यार अपघातांत मरण आयिल्ल्याचो आंकडो जाल्यार 84% उणो. येरादारी अपघात विश्लेशण अहवालांत म्हायती मुखार. कायदेशीर रितीन नवी नंबर प्लेट बसून चलपी 2 ठार गाडयो ऑल गोवा रेंट कॅब असोसिएशनान धरून दिल्यो. येरादारी पुलिशेक फुडलो तपास सुरू. चार दिसां उपरांत मुख्यमंत्री परतून दिल्लीक. केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवाची घेतली भेट. शाश्वत उदरगतीचेर केली चर्चा. पाटकराक प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान अचकीत काडिल्ल्यान कुडचडे ब्लॉक काँग्रेस आक्रमक. कार्यकर्त्यांच्यो भावना विचारात घेनासतना घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांची जाल्यार लज केली टिका. कुडचड्यार पोरन्या नगरपालिकेच्या इमारती लागसार आशिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराक लागलो उजो. उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. सुमार 2 लाखांचे जाले लुकसाण. आनी पेडणे नागझर वाठारांतली सरकारी मुळावी शाळा खाजगी शैक्षणिक संस्थेत विलीन करपाक पालकांचो विरोध. सरकारान घालचे लक्ष ना जाल्यार येवपी वेंचणुकेक भोगचो पडटलो परिणाम. थळाव्यांची शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. फाटल्या सप्तकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आनी हेर केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेतले उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत परत दिल्लीक गेले. सोमारा सकाळी तांणी केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेवन शाश्वत उदरगतीचेर चर्चा केली. संघटनात्मक गजाली विशीं बसके खातीर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हे लेगीत दिल्लीक आसात. प्रदेशाध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री दोगूय दिल्लीत आशिल्ल्यान रिते मंत्रीपद तशेंच विधानसभा वेंचणुके संबंधी महत्वाची चर्चा अपेक्षीत आसा. राज्यात सध्या विविध राजकीय घडामोडींक वेगान जायत आसा. मनोज परब हांणी आरजी अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिले उपरांत प्रदेश काँग्रेसीतूय नेतृत्व बदल केलो. प्रदेश काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदाचेर अमित पाटकर हांका काडून गिरीश तोडणकर हांची नियुक्ती केली. नोकर भरती तशेंच रित्या मंत्रीपदाविशीं सत्ताधारी आमदारांमदीं असंतोषाचें वातावरण आसतना मुख्यमंत्र्याच्या दिल्ली वारीचो आंकडो वाडतूच आसा. फाटल्या सप्तकात प्रदेश भाजप अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री दिल्लीक गेल्ले उपरांत फाटल्या बुधवारा मुख्यमंत्र्यान दिल्लीक प्रधानमंत्र्या सयत हेर केंद्रीय फुडाऱ्यांची भेट घेतली. 4 दिसांनी परतून सोमारा मुख्यमंत्री दिल्लीक गेले. तांणी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेवन शाश्वत उदरगतीचेर चर्चा केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेकायदेशीर रितीन धवी नंबर प्लेट बसोवन चलपी 2 थार गाडयो ऑल गोवा रेंट कॅब असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी रंगे हात धरल्यो. ह्यो गाडयो उपरांत तांच्यांनी येरादारी पुलिसांच्या सुवादीन केल्यो. एका थार ड्रायव्हरान बायलेक धपको दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. येरादारी पुलिसांनी ह्यो दोनूय गाडयो ताब्यांत घेवन फुडली चवकशी सुरू केल्या. गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाच्या पदावेल्यान अमित पाटकराक अचकीत काडून परतून गिरीश तोडणकराची नेमणूक केल्ल्यान पक्षांत नाराजीचें वातावरण पातळ्ळां. 2022 ज्या व्यक्तीन ज्या पदाचो राजिनामो दिल्लो त्याच व्यक्तीक परतून प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिल्ल्यान काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांमदीं संभ्रम, असंतोष आनी तिडकीचें वातावरण निर्माण जालां. या निर्णयाचेर कुडचडे काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जॉर्ज डिसोजान तीव्र नाराजी उक्तायत पक्ष शेतीच्या भुमिकेचेर प्रश्न उपरासल्यात. पक्ष संघटनेतल्या कार्यकर्त्यांच्यो भावना विचारात घेनासतना घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाक लागून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांची लज जाल्ल्याची टिका तांणी केल्या. फाटली 4 वर्सां इतलें डेव्हलपमेंट केल्लें, काँग्रेस इतली वयर हाडली आनी अकस्मात सगळीं नांव मागीर देंवयलो.
देवळी म्हणटा कितें जाता ही आतां तेणी इतलें काम केलें ते 6-7 वर्सां फाटीं केलें कळ्ळें न्हू आनी कितलें तेणें डेव्हलपमेंट केलें आमी लेवन गेले फुडें सिंगर सगळें केलें आमी इतलें काम केलें काँग्रेसा बद्दल कितें जालें लास्ट 0 जालें सगळें कितें तरी आसतना आमी सोडपा नाय हें आमी फायट लडटलेच आनी काँग्रेस जिखून हाडून दाखयतलेच 2027 काँग्रेस गव्हर्मेंट जातलो हें आमकां उतर येता 6 म्हयने तेणी कितें जातलो आमी 4 वर्सां केलें 6 म्हयन्यान तेच्यान करपा जाता म्हाका दिसना करीत म्हणतो कितें डेव्हलपमेंट करीत म्हणून तेणें ते फाटी रिजायन कितें जाल्लो आपणा पळय जालो ना जाल्यार 22 हांव तो रिजायन जाल्लो कित्याक तेका ते कोप अप करून जालो ना आनी आतां दिसा म्हयने कितें करता तो 22 जेन्ना तो रिजायन जालो आपल्याक खंय तरी आपूण फेलियर म्हण आयज पक्षान म्हळ्यार केंद्रीय तुमची हें आसा तेणी कसो तेका गिरीशाक हो चार्ज दिल्लो आसा तेन्ना हांव तुका सांगता थंय तेन्ना 2002 हें आतां सगळें कितें जाता हें पॉलिटिकल हें जाल्लें आसा सगळें तेका पतन सोम हें हाडपाक हे फक्त कुर्शोऱ्या हेका लागून चलता कळ्ळें न्ही कुर्शोऱ्या फक्त तेंका कुर्शोऱ्या काबार करपा जाय आनी कांय ना हितून फक्त कुर्शोऱ्या काबार करपा तेंगेलें इतलेंच अमीत फेलियर ठरलो काम करपाक पक्ष हो खंय तरी फेलियर ठरलो ना अमीत फेलियर जालो ना अमितान आतां सगळें गोंय वयर काडून आतां तूं कमेंट चोय मरे हेजेर सगळे फेसबुकार हेजेर तेजेर तेका देवयलो म्हणून फेसबुकार कमेंट चोय कितले तुमी दिसता गिरीशाक आतां केलो मात आतां तुमी म्हणलें पळय की आमी काँग्रेसी काम तुमच्या लेवलाचेर बरें करतले बेस्ट करतले पूण तुमकां दिसता बाकी कडेन गोंयची हितून भितर काँग्रेस घडतली गिरीशा हितूंतल्यान 6 म्हयने कित्याक कितकून घड जातली 6 म्हयन्या उरले न्हू आतां 6 म्हयन्या भितर कितकून घड जातली म्हाका सांग 6 म्हयन्या भितर कितें काम करता तो पावस येयलो पावसान लोकांक जरा वयतलो कुडचडेच्या पोरण्या नगरपालिकेच्या इमारती लागसर आशिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराक उजो लागलो सोमारा सांजेर हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा ह्या घडणुकेची म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणांत हाडलो उजो लागिल्ल्यान सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा मजगतीं वीज अकस्मात गेल्ल्यान बाजारांतल्या 10 दुकानांचेर परिणाम जालो सुदैवान ह्या घडणुकेत जिवीत हानी टळ्ळी मात उजो लागपा फाटलें कारण अजून कळूंक ना मिनटांनी कॉल आयलो ट्रान्सफॉर्मर उज लागलो म्हणून आनी पयले ट्रान्सफॉर्मर उज लागलो तें आनी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटच्या मदतीन तेणें रोखडेच बांदलो किती लुकसाण झालं लुकसाण ट्रान्सफॉर्मर फाटी गेला 2 lakhs लुकसाण जालें आणि सायडीन किती तरी सायडीन एक रिक्षा आसली ती आमी सेफ केली आणि काय मार्केट सायड झालं जाल्यार मोठो जाता आसलेलो पूण आमी रोखडोच ते पावलोवन सेफ केलो पेडणे नागझर वाठारांतल्या केजी ते 7वी मेरेन सरकारी मुळावी शाळा लागसरच्या खाजगी शिक्षणीक संस्थेत विलीन करपाच्या प्रस्तावाक पालकांनी आणि आदल्या विद्यार्थ्यांनी खर विरोध केला ह्या निर्णया आड गरज पडल्यार रस्त्यार देऊन निषेध करपाची शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष घालचें ना जाल्यार येवपी वेंचणुकेत हाचो परिणाम भोगचो पडटलो अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या पळयात आपल्या गव्हर्नमेंट प्रायमरी आणि मिडल स्कूल नागझर हे शाळेन जमल्या ह्या परिसरात जी ही शाळा आसा ती एकमेव शाळा जवळजवळ 60 ते 65 वर्षांपासून हे वास्तुशिल्पा ही उभी आसा 63 स्थापन झाली ही शाळा आणि 63 पासून आजपर्यंत जवळजवळ 63 वर्सां चालू आसा हे शाळेक रनिंग हे शाळेन खूपशे लोक शिकल्या बऱ्या पदारय गेल्या पण आज ही शाळेची परिस्थिती जरा वेगळ्या वाटेचेर वळण घेतलेली आसा हांव शिकला हे शाळेन म्हाका ही शाळेचो अभिमान हे शाळेचो हांव माझी विद्यार्थी आसा माझी अध्यक्षय आसा प्रायव्हेट शाळांक प्रोत्साहन दिला आणि गव्हर्नमेंट जी शाळा भाऊसाहेब बांदोडकरांची त्यांना सुरू केल्या तळागाळातल्या लोकांनी गरिबांनी शिकायच्या आणि पुढे सरायचा म्हणत काय तर ही जी शाळा आसा ही शाळा बंद जर झाली जाल्यार हेका पूर्णपणे जबाबदार म्हणतो तो गव्हर्नमेंट असतलो हे कायदे कानून ते फक्त तोंडापुरते उरलेले आसा त्यांचे ते सांगताना एक सांगता आणि करताना कागदोपत्री एक करता तर हांव तांकां इशारो दिवंक सोदता काय तर हे शाळे बद्दल जर शाळा ही भविष्यात बंद पडपाच्या मार्गार इली तर हे शाळा
गव्हर्नमेंटाक आणि ते जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंट किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे जे कोण अधिकारी आसा त्याच प्रमाणे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा त्या मिनिस्टराक हांव इशारो दिवंक सोदता काय तर फाटी फुडें हे शाळेत जर कितें बंद पडून प्रयत्न जालो तर जबाबदारी ह्यांची आसतली आणि एकदा जर बंद पडली शाळा जाल्यार ही गव्हर्नमेंट शाळा परत पुनर्जीवित जावची ना परत ती शाळा टिकची ना तरी आसतना जर गव्हर्नमेंटान हे हेचेर लक्ष घालूचो नाजाल्यार भविष्यात जे पुढचे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक हेचो परिणाम गव्हर्नमेंटाक भोगूचो पडटलो कारण ही शाळा आसा ही आमची अभिमानाची गोष्ट हे आमचे वास्तुशिल्प आसा ह्या शाळेशी आमच्या रक्ताचे नाते आसा आम्ही ती शाळा बंद करून कशेंच दिवचे ना वेळ पडलो जाल्यार आम्ही रस्त्यार उतारतले हांगासर शिकतात तांकां उत्तम प्रकारे शिक्षण मेळटा तशेंच ह्या शाळेचेर आमकां खूब अभिमान आसा आमकां ही शाळा टिकोवन दवरपाक जाय त्यांनी आमकां सहकार्य करपाचें नाल्यार आमी हेचेर रस्त्यार उतरतले आज जर गव्हर्नमेंट जर प्रायव्हेट शाळेच्या चोचणे जर पुरवपाक सोदता तर आम्ही रस्त्यार उतरतले आणि जर तो प्रायव्हेटाचे जर तो चोचणे पुरवून जर गव्हर्नमेंट जर करता तर तेनी मामलेदार कलेक्टर ही सगळी डिपार्टमेंटात प्रायव्हेट करपाची ती सुद्धा प्रायव्हेट करपाची एकच दवरपाचें न्हू जो एज्युकेशन मिनिस्टर हे एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन काय ना आसा हे सगळे आमी जे लोकलान जे निवडलेले आहा त्या मिनिस्टरा कडेन आहा हे म्हाका खबर आहा जर तेणी जर एक्शन घेतली तर बरें आहा आणि न जर घेतली जाल्यार आमी आंदोलन करून न्याय देवते मेरेन वयतले गोंयांतल्यो सगळ्यो शाळा 6 जूना सावन सुरू जातल्यो नव्या शैक्षणिक वर्साच्या फाटभुंयेर शाळांनी सगळी तयारी पुराय केल्या तशेंच विद्यार्थ्यांच्या येवकारा खातीर शाळा सज्ज जाल्यात 10वेचो निकाल बेगीन जाहीर जाल्ल्यान 11वीचे प्रवेश प्रक्रिया पुराय जाली मजगतीं मॉन्सूनाच्या आगमनाकडे लेगीत शिक्षण खात्याची नदर आसा अशीच गरमी चालू उरली जाल्यार हे विशीं पालकां कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश चिंगडेन दिली Schools will reopen from the 6th of June, that is Saturday. And let me just remind, except 1st to 5th and 11th, बाकीचे सगळे classes एप्रिलाच्यानूच start झाले. So lot of portion has been covered as I understand. आणि आता फक्त 1st to 5th आणि 11th, for them it will be beginning from the 6th of June. बाकीच्या सगळ्या क्लासिंग इट इज जस्ट कंटिन्युएशन ऑफ वॉट वॉज टॉट इन द मंथ ऑफ एप्रिल सो 11थाची एडमिशन्स सगळी जाल्ली आसा बिकॉज गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एज्युकेशन डिक्लेअर्ड द रिजल्ट मच अर्लियर आनी सगळ्या भुरग्यांक एडमिशनां जाल्ली आसा सपोज कोणूय जर 11थाच्या एडमिशनाक लागून इज डेस्परेट टू सीक एडमिशन दे मे कॉन्टॅक्ट द zonal offices, North Education Zone in Mapsa, Central Zone in Panji, and South Zone in Margao. And they will make sure that all the students they get admission in higher secondary schools. So the reopening of in June, as the monsoons have been delayed, are you taking this also into consideration? I feel when the students are inside the classroom, especially in the month of June, it will be safer because I see the students playing outside in the sun and I don't think they are affected and hopefully the monsoons will strike soon and we all are prepared for reopening of the school. The teachers are in place. I think the schools have geared up. And suppose चडूच जर जाले, if there is demand from the parents or the students, will take a call appropriately. गिरीश चोडणकार हांणी ह्यान पयलीं वेंचणुकांनी कोट्यांनी रुपया घेवन तिकेटांची विक्री केल्या असो सणसणीत आरोप आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केला ईशान्येकडल्या राज्य आनी तामिळनाडूत लेगीत तांणी होच प्रकार केला तेन्नाचे गोंय प्रभारी डी गुंडूराव हांणी लेगीत आपल्या कडेन पयशांची मागणी केल्ली अशें आसतना काँग्रेस पक्षान वेंचणुकेच्या तोंडार गिरीश चोडणकार हाची प्रदेशाध्यक्ष पदार केल्ली नेमणूक अत्यंत चुकीची आसा राज्यांतल्या विरोधी पक्षां मदीं व्हड गटवाद आशिल्ल्यान आतां आमी गोंयांत तिसरो आघाडी तयार करपाचो निर्णय घेतला अशें मिकीन सांगलें
चोडणकरान 2022 वर्सा प्रदेशाध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो. खरें म्हळ्यार ते उपरांत तांणी राजकारणांतल्यान स्वेच्छा निवृत्ती घेवपाक जाय आशिल्ले, पूण आतां पक्षान परत एक फावट त्याच वादग्रस्त मनशाक इतली व्हडली पोस्ट दिल्या. चोडणकार राजकारणांत काँग्रेस पक्ष आनी गोंयचो नाश करतलो हें आतां निश्चित जालां. तामिळनाडूचो प्रभारी आसतना थंयच्या काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी चोडणकरा आड केंद्रीय फुडाऱ्या कडेन लेखी कागाळ केल्ली. थंय चोडणकराचेर तिकीट विकपाचे गंभीर आरोप जाल्ले. गोंयचो तेन्नाचो प्रभारी डी गुंडूराव हाणें म्हाका पाटो हांगा आशिल्ल्या वेंचणूक कार्यालयांत आपोवन म्हजी आर्थीक स्थिती विचारिल्ली, कारण ताका म्हाजे कडल्यान व्हड प्रमाणात पयशे जाय आशिल्ले असो आरोप आदले मंत्री मिकी पाशिकोन केला. सध्या आमी काँग्रेस पक्षात नासले तरी एक धर्मनिरपेक्ष पक्ष म्हणून आमी सदांच वेळोवेळ काँग्रेसीक तेंको दिला. फाटल्या वेंचणुकांनी काँग्रेसीचे उमेदवार वेंचून येवपाक आमी प्रामाणीकपणान वावुरले, पूण लोकांचो विश्वास आनी तेक्याचो पक्षान सदांच गैरवापर केलो. आयज गोंयांतल्या दर एका राजकीय पक्षात व्हड अंतर्गत गटवाद आसात. राज्यांतल्या विरोधी पक्षां मदीं खंयच एकवट ना. देखून आमी आतां गोंयांत एक सक्षम तिसरो आघाडी तयार करपाचे आसात. हे संबंधी निमणो निर्णय बेगीन जाहीर करतले अशें मिकी पाशिकोन सांगले. 2022 बाबा आपण फेल जालो. काँग्रेस जे लोकांक कन्विन्स करपाक, जे लोकांक एकठांय हाडून काँग्रेसाक वोट घालपाक आपण फेल जालो आनी त्या नंतर तितूंतले 8 जाण भायर सरले आनी 2019 10 जाण भायर सरले. म्हणजे 18 काँग्रेसान तेंचे MLA एक्सपोर्ट केले. म्हणजे कितें जाता, आयज तुमी बरी बारीक बारीक स्टॅटिस्टीक काडून पळयतू, जे गिरीश चोडणकार आहा ते राहुल गांधीचे मुळो आहात बॉय कळ्ळें तुका, तुमी तेजी स्टॅटिस्टीक काडान पळया. दर एक स्टेटांनी इलेक्शन जावचे पयलीं, एनावन्स जावचे पयलीं एका डेप्यूट करता तिका ऑब्जर्वर म्हूण, गेस्ट ऑब्जर्वर म्हूण डेप्यूट करप. तुमी पयलें आसतलें फॉलिंग ताका नॉर्थ इस्टाक आशिल्लो तो. मागीर रिसेंट इलेक्शन जाल्या तामिळनाडून पंडिचेरी थिंग धाडलो. आतां गोंया परत हाडलो. ज्या मनशाक 2019 जेन्ना प्रेसिडेंट आशिल्लो, 2022 पासून तिकेट पोस्ट इलेक्शन जाली, तिकेट विकल्यो सारक्यो हायब्रिडाचेर विकल्यो, आनी ज्या मनशाक तो मनीस फेल्युअर ताका तो रिजायन जावन वयता आनी परत तुमी इलेक्शन वेळार तुमी परत हाडटा. आतां म्हाका तुमी म्हटलें मिकी तूं कसो रायट आहा काय म्हूण उलोवपाक, म्हाका रायट आहा उलोवपाक. कित्याक दर एक इलेक्शन येयली हे काँग्रेसाचे लिडर येता आनी आमचे देर धाडयता सपोर्ट कर म्हणून. गेले ते लोकसभा इलेक्शनाक 15,000 वतांक तेंचो खासदार जिखलो. एक 7,000 आतां अशी वतां हालयलेली जाल्यार तो पिड्यार जातालो. आमी सारके होल हार्टेडली काम केलें, मिटींग ऑर्गनायज केल्यो, होल हार्टेडली आमी काम केलें. आनी ही 7,000 वतां चेंज करपाक वेळ नाशिल्लो. 15,000 वतां जिखले जाल्यार हाफ जाले 7,500 वतां. आमी सारके झूज करून आमी ताका ह्या काँग्रेसा लागून आमी झगडले. पर्सनली आमी लोक आमच्या वोटरां कडेन झुजोवन आमी ताका जिखून काडलो. आमी दुस्मान जाले. फुडें भितरले सगळे एकठांय आहा. आमचे पांडिचेरी आनी तामिळनाडू इलेक्शन जालें तेन्ना हेंचे पयले गेले ते केपीक कोण 11 जाण आमदार आशिल्ले. हे 11 जाण आमदार आशिल्ले. हांगासरले कॅम्पेन करपाक हिंगासरली एजंट पासून येयले हूंय तामिळनाडू आनी हे फावटी फकत 5 MLA आयले म्हळें. इकरांतले रिड्यूस जाले. जेन्ना थिंगा एलिगेशन केली, स्टेटमेंट केले, कंप्लेन केली, जे मनीस तुमच्या हिंगा ऑब्जर्वर म्हूण आहा तेणी तिकेट हाय बिडाच जिखली म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान हरवळ्या रुद्रेश्वर देवाचो आशीर्वाद घेतल्या उपरांत गोंयांत उदरगतीच्या नांवाखाला भ्रष्टाचार आनी घोटाळे करप सुरू आसा असो आरोप सरकाराचेर केला. 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस 21 आमदार वेंचून हाडून सरकार स्थापन करतले अशे दावो चोडणकरान केला. हे वेळार आमदार कार्लोस फेरेरा, नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. आराध्य दैवत श्री देव रुद्रेश्वर हांचे आयज आमी आशिर्वाद घेवपा खातीर खास करून आयज ह्या स्थळार आयिल्ले आसा. आनी आयज देवा कडेन आमी सगळ्यांनी प्रार्थना केल्ली गोंयचे खातीर
गोंयच्या भविश्या खातीर आनी गोंय सांबाळपा खातीर आमी आमचे आराध्य देव हाचे कडेन मागणी केल्ली आसा. गोंयांक सगळ्यांक देवान बरी बुद्ध दिवं, गोंय सांबाळून गोंयच्या लोकांचें कल्याण करपाचें आमी प्रार्थना देवा कडेन केल्ली आसा. आनी हें सगळें करता आसतना देवा कडेन हेंय मागलां आमी येते इलेक्शन जावन गोंयांत गोंयकारांचो सरकार म्हणजे गोंयांत लोकांचो सरकार जो गोंयची रक्षण करतलो आनी गोंयांक फुडें व्हरतले असो एक सरकार इलेक्शन जातकच गोंयांक मेळची अशी आमी मागणी केल्ली आसा. सगळ्यात जोडी नंबर 1 गोंयची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे ज्या तरेन गोंय विकपाक काडलां तें पळयलें जाल्यार गोंयच्या लोकां भितर भंय निर्माण जाल्लो आसा. गेल्या 15 वर्सांक गोंयचे डेव्हलपमेंट नांवाच्या नांवान एक वेगळो अत्याचार जाता, जॉबाच्या नांवान वेगळे स्कॅम जाता, करप्शन तर सर्रास जाल्लेलें आसा आनी हातूंतल्यान सगळ्यांत हितून आमचे लोक सगळे त्रस्त आसा. लोकां भितर एक प्रचंड नाराजी आसा आनी आमी आयज देवाचो आशिर्वाद घेता आसतना देवाक सांगलां की एक बरो सरकार, नितळ सरकार, जो करप्शन फ्री सरकार आसतलो आनी गोंय विकपा पासून सगळें बंद करपाचो सरकार आसतलो. ह्या फावटी आमी बरो भडगत सरकार म्हणजे जंय कमीच कमी आमचे 21 आमदार आसतात आनी एक बरो सरकार आमी लोकां मुखार दवरतले. तातूंतल्यान म्हाका दिसता आमी जेन्ना बरे लिडर चूज करून काडटले जे पयशां फाटल्यान सत्ते फाटल्यान धांवचे ना आनी पक्षा कडेन एकनिश्ठ रावतले अशें लोकांक निवडून हाडपाची आमी लोकां कडेन गोंय पुलिसांनी जाहीर केल्ल्या ताज्या येरादारी अपघात विश्लेशण अहवाला प्रमाण मे 2024 म्हयन्यांत गोंयांत रस्त्यार अपघातात मरण आयिल्ल्याचो आंकडो बरोच उणो जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. 1 मे ते 31 मे 2024 ह्या काळात राज्यांत 111 मोटार वाहन अपघात जाले जाल्यार मे 2025 वर्सा अपघातांचो आंकडो मातसो वाडला तरी थंय जीवघेणी अपघात आनी मरण येवपाचो आंकडो 84% उणो जाला अशी माहिती येरादारी पुलीस उप अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी दिली. गोंयांत रस्त्याच्या अपघातात मरण येवप्यांचो आंकडो बरोच उणो जाला. गोंय पुलिसांनी जाहीर केल्ल्या ताज्या येरादारी अपघात विश्लेशण अहवाला प्रमाण मे 2024 वर्सा जीवघेणे अपघात आनी मरण आयिल्ल्यात 84% उणाव जाला. 1 मे ते 31 मे 2024 ह्या काळात राज्यात 111 गाडयांक अपघात जाले. फाटल्या वर्सा ह्याच म्हयन्यात 110 अपघात जाल्ले पूण जीवघेण्या अपघातांचो आंकडो 19 वयल्यान 3 पावलो. अपघातात गंभीर जखमी जाल्ल्यांचो आंकडो वाडला. मे 2025 वर्सा गंभीर जखमी जाल्ल्यांचे 8 दुयेंती आशिल्ले जाल्यार अंदू हो आंकडो 20 मेरेन पावला. मजगती जानेवारी ते मे 2024 ह्या काळात वट्ट 536 अपघात जाले जाल्यार फाटल्या वर्सा ह्याच काळात 543 अपघात जाल्ले. जीवघेणे अपघात 59 वयल्यान 42 जाल्यात जाल्यार मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 62 वयल्यान 43 पावला. रस्त्यार जाल्ल्या अपघातात मरण येवप्यांचे प्रमाण उणें जावप ही बरी गजाल आसली तरी वाडत वचपी गंभीर जखमी लोकांचो आंकडो दुर्लक्ष करप शक्य ना. रस्त्याचे सुरक्षे विशीं जागृताय आनी येरादारी नेमांक खर पाळो दिवपाचेर चड भर दिवपाची गरज आशिल्ल्याचे येरादारी पुलीस उप अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसायाचे म्हणणे. साउथ गोवा ह्या वर्साक ट्रॅफिक सिनारियो रिगार्डिंग एक्सिडेंट compared to last year, that is as of May 2026 आमचे ह्या वर्साक एक्सिडेंट जे टोटल मोटर व्हेकल एक्सिडेंट आसा ते -7 आसा कंपेर्ड टू लास्ट इयर आनी फॅटलिटीज फॅटल एक्सिडेंट्स जे आसा ते -17 सो लास्ट इयर आमचे अप टू मे 59 लोक फॅटल एक्सपायर जाल्ले एक्सिडेंटाक आनी ह्या वर्साक आमी 42 इतलो कमी करपाक यश मेळ्ळो. ते पर्संटेज वायज गेले जाल्यार -28.8% आमी फॅटलांत कमी आसा ह्या वर्साक आनी एक्सिडेंट -1.2% कमी रिपोर्ट जाला. सो मे म्हयन्याक पळोवंक आमकां 19 फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले पूण ह्या वर्साक आमी मे म्हयनो म्हळ्यार ट्युरिस्ट सिजन जाता त्या खातीर हेवी ट्रॅफिक वाडटा आमच्या हाचेर दोनी हायवेचेर. सो ह्या वर्सा आमी आमचे दोनी हायवे ज्यो लागता आमकां पोळे टू कोर्तालीम आनी मोले टू फोंडा थंय आमी 3 दीस स्पीड गनां बसयली ह्या वर्सा आनी आमची इंटरसेप्टर गाडी आनी तांकां सेपरेट प्रोग्राम काडून दिल्लो.
सो आमकां दिसता की तो इफेक्टीव जाले ह्या वर्सा आनी ह्या वर्सा आमचे फक्त 3च पेटल जाले मे म्हयन्यात. सो आमचे 16 कमी जाले पेटल एक्सिडेंट्स फक्त मे म्हयन्याचे पूर्ण कंपेर केले जाल्यार. सो आतां टुरिस्ट सिजन सोंपपाक आयला. सो आमी आतां परत आमची पयलींची जी स्ट्रॅटेजी आशिल्ली त्या प्रमाणे डिप्लॉयमेंट चालू दवरतले. आनीक लोकांक रिक्वेस्ट आसा आतां पावस चालू जातलो आनी स्कुलां चालू जातली. सो मातशें कॅर घेवची स्टार्टिंगेक. आनीक पावसांक रातचे बी चलयत तेन्ना मातशें स्लो वचा कित्याक थोडे कडेन गोरवां आसता आनीक रोडी बी थोडे कडेन खराब जावपाक शकतात. नवी रोड जाल्यात सगळे पूण खंयी कितें आसत सो मातशें स्लो चलया गाडयो आनी रातचे डिपर बी मारा, फूल लायट मारनाका आनी भुरग्यांक घेवन वता तेन्ना मातशें स्लो वचा जाल्यार पावस चुकोवपा खातीर थोडे फास्ट वता आनी एक्सिडेंट जाता. स्पेशली आतां स्कूल स्टार्ट जातकीर दनपारच्या टायमार चड क्रिटिकल आसता कित्याक लोकांक भुरग्यांक कलेक्ट करपाचें आसता फास्ट आनी घरा कडेन वचून मागीर आपले परत कामाक वचपाचें आसता. सो त्या टायमार चड एक्सिडेंट रिपोर्ट जाता. सो आमचो रिक्वेस्ट इतलो आहा की मातशी पावसांत कॅर घेवची, एक्स्ट्रा कॅर घेवची आनी हेल्मेट घालचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो